Hi Michael, what's up? कसा आहात तू? How are you today? Today, what we are doing, why we are here. Why we are here? What we are doing? Why are you sounding like a lost opposition? Michael, माशेलान रे खांडोळा कॉलेज जाली न्ही काय फुडें मातशें लास्ट इयर रस्तो मरे फोडलो अंदू रस्तो हॉटमिक्स केलो आता खंय परतून चालू आहा फोडपाक. सगळी खबर दवरता मरे तूं वास्को तर खंय रातचेच कोण तरी खंय भोंवता खंय रस्ते बिस्ते फोडटा खंय आनी मागीर तितून उदकाचे पायपलायनी फोडटा अंडरग्रावंड लायटीचे केबलिंग ते तोडटा लोकांचे हाल मरे बेश्टे करता ते वॉट आर दे अप टू. I don't know what they want to do. अरे बाबा देन आस्क योर MLA देयर नो संकल्प आस्क हिम नो कोड ये. See, important is what? That people should not suffer. एक्झॅक्टली लोकांक त्रास जावंक जायना पण हे अडाणी लोकांक कशें कळटले लोक अडाणी न्हू रातचे भोंवतात ते. बरे लोकसभा इलेक्शनाची तयारी जाली Almost complete. ऑलमोस्ट कंप्लीट म्हणजे चर्चिला कडेन लास्ट फायनल मिटींग बी उरल्या. ओ ॲडव्होकेट राजाराव राशियसान एक पोस्ट घातलेलो रे की चर्चिल मायट बी काँग्रेसी साऊथ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट म्हणून विचारले ते काय ते चर्चिल एग्री जातलो. तो एग्री जावचो ना. चर्चिल केन्ना कोणा कडेन एग्री जाला. मायकल वी हॅव हर्ड दॅट यू आर नॉट अलाविंग दिगंबर कामत टू वॉइस हिज ओपिनियन. अरे दिगंबर कामत इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन युअर पार्टी. And nobody can suppress that voice. That voice is very important. That voice is of a politician who has foiled toppling bid some 20-30 times when he was CM. So his voice should not be suppressed. तू जेन्ना दिगंबराक एकावड्यान मेळटा तेन्ना तूं तेका कितें सांगता. तूं आनीक उलयनाका. अरे कसल्यांनी रे. अरे रे हें आयकोन दिगंबर बेजार जावन उठोन गेलो. जेणे CM आसतना सदांच सत्य निती आनी धर्माचो साथ दिला तो मनीस हें सगळें कशें सोंसतलो सांगा पळोवया. मायकल आमी केन्नाय पिक्चर पळयत जाल्यार अरे हांवें लास्ट 2 म्हयने पिक्चरूच पळोवंक ना एक सुद्दां पिक्चर पळोवंक पावना. IPL चालू आसली न्ही रे ह्या वर्सा IPL कोण जिखली खबर आहा न्हू फायनल गुजरात टायटन्स which is ruled by the BJP. तुका काय दिसता राजस्थान रॉयल आनी गुजरात टायटन फायनल्स फिक्स आसली म्हणून अशें खूब जाणां अशें काय तूं बॅटींग बिटींग करतालो काय कितें. बेश्टें म्हटल्यार रे फकाणां गेल्या फकाणां. सद्या तुका कशें दिसता सद्या कशें दिसता तुका. ते गोमट्याक धरलेल्या भशेन हाण्या रे विश्वजीत आरपोरा कांडोलीम कालांगूट होडी बी हेज्याच फाटल्यान ना आनी तेजेरूच केन्नाय तेजे ट्वीट आसता पळय तेजेरूच आसता. आयज बसून ट्वीट केला. आयज खंय आयज करूंक ना ताणें खूब दीस जाले ट्वीट ना तेजे आतां हालीं तो आतां हेल्थाचें कितें तरी आसतलो बिजी. बेश्टो हे मोपा लोकांच्यो जमनी गेल्या पळय एअरपोर्टा खातीर तेंचे सगळ्यांचे पयशे गव्हर्मेंटान रिलीज केल्या. थोड्या जाणांचे रिलीज केल्या मॅक्सिमम लोकांचे उरल्या. ते मातशें पळय मरे दिवपाक लाय मरे ऑपोजिशन तुमी कितलीं वर्सां जालीं तो लोक मोपाचो थंय जमनीचे पयशे दिया जॉब दिया न्याय दिया हीच मागणी करीत आहा. आमी पावले आयज 22 कितलीं वर्सां जालीं आतां आमी 22 पावले सारके. अरे 22 म्हटल्यार याद जाली तो काँग्रेसीचो लिडर आहा पळय CT रवी तो तर म्हणटा की 22 में 30 करेंगे और इस साल 9 लाएंगे खरीदेंगे मंदिर लाएंगे. अरे व्हाट इज दिस. इट इज नथिंग बट ट्रूथ. ओ मिडनाईट ड्रामा रिटर्न्स. सो तुमचो आमदार तो कोण आसतलो वचपी फर्स्ट आमदार कोण आसतलो वचपी एनी आयडिया. दिगंबर ओ नो नॉट अगेन. हे पळय हांवें सदांच सांगलां 1980 वर्सा जल्मल्लो भुरगो 2022 सालान 42 वर्साचो जाणटो आसतलो हे कोणें सांगपाची गरज ना कोणें करपाची गरज ना. अरे हेका म्हाजी बर्थ इयर कशी खबर आहा.